कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाउपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बंद दाराआड बसका घेतली। आल्तिनो वयल्या मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्यार जाल्ले हे बसकेक प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हाजीर आशिल्लो। आरोपाउपरांत सभापती रमेश तवडकर तशेंच मंत्री गोविंद गावडे पयलेच फावट आमने सामने आयिल्ले। आपणे राजीनामो कित्या खातीर दिवचो असो प्रश्न आता मंत्री गोविंद गावडे खुद्द भ्रष्टाचाराच्या आरोपा उपरांत पत्रकारांक विचारता। जे कितें सांगपाचें आसा ते मुख्यमंत्री स्वता तुमकां सांगतलो। ह्या राजकीय मळार म्हजो कोणूच दुस्मान ना अशें स्पश्टीकरणूय ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिलें। सभापती रमेश तवडकरान मंत्री गोविंद गावडेचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हो विशय लावन धरलो खरो, पूण ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक हो योग्य फोरम नाशिल्ल्याचें सांगून मुख्यमंत्र्यान ताचेर चर्चा करप टाळ्ळें। मार्रा पिल्यान खून प्रकरणात वाशी मुंबईच्यान ताब्यात घेतिल्ल्या दुबावितांनी खुनाची कबुली दिल्ल्याचे खासा गोपांकडल्यान कळटा। मार्रा पिल्यान वाठारांतल्या हॉरिझन्स आजोरा प्रकल्पांतल्या कांय विलांचे धनी आशिल्ल्या निम्स धिल्लन हांची कूड तांच्या एका विलान सापडिल्ली। ह्या प्रकरणात पर्वरी पुलिशेन तपासाची सुत्रां हालोवन मुंबई क्रायम ब्रांचीचे मजतीन एका जोडप्याक वाशी मुंबईच्यान अटक केली। मिनाच्या येरादारी वयल्यान मये गांवांत तापिल्लें वातावरण अजून पुराय न्हिवना। कांय अटी घालून मयेच्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक हायकोर्टान परवानगी दिल्या खरी, तरी लेगीत कांय ट्रक अटी पाळिनात अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। फाटल्या जानेवारी म्हयन्याच्यान पयराचे मायनी वयल्यान ई ऑक्शनाच्या मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। मात मयेच्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी नाकात अशी मागणी करून थळावे लोक 2 फावटी रस्त्यार देविल्ले। उपरांत हो वाद उच्च न्यायालयात पाविल्लो। सीसीटीव्ही कॅमेरा, धुल्ल मेजपी यंत्र बसोवन मर्यादित प्रमाणात मिनाची येरादारी करची आनी हेर कांय अटी न्यायालयान घाल्यात।
सांगे म्हालातल्या सालजिणी वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। 10 वर्सां पयलीं ह्या वाठारांत रस्त्याचे डांबरीकरण केल्ले उपरांत रस्तो दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान रस्त्याची सामकीच वाट लागिल्ली। गोंय आनी कर्नाटकाच्या शिमेर आशिल्लो हो सांगे म्हालांतलो सालजिणी वाठार। ह्या वाठारांत सुमार 150 ते 200 लोक राबितो करून आसात। 2013 ह्या सालान ह्या वाठारांत रस्त्याचे डांबरीकरण केल्ले। थळाव्या पंचायतीन ह्या रस्त्याचेर जाल्यार पुराय दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा। ताका लागून थळावे लोक रस्त्याचे पडिल्ली फोणकुलां स्वताच भरताले। बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी ह्या वेळार थळाव्यांनी केल्या। महाराष्ट्राच्या शिमेक जोडपी नानोडे ते दोडामार्ग रस्त्याचेर सध्या कोयराची गंभीर समस्या निर्माण जाल्या। वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयर साचिल्ल्याचे दिश्टी पडटा। हो रस्तो लाटंबारसे पंचायतीच्या कार्य वाठारांत येता। मजगती ह्या प्रकाराचेर आळाबंद हाडपाक खर पावलां उखलतले अशें लाटंबारसेच्या सरपंचान स्पश्ट केलां। शेतां ताब्यांत मेळची म्हणून संघटीत जाल्ल्या पिळगांवच्या शेतकारांनी निमाणे सारमानस वाठारांत मायनिंगा वयलो रस्तो आडायलो। सोमारा 25 परस शेतकारांनी लाकडी वय करून मायनिंगेचो रस्तो आडयलो। रस्त्याचेर खोपूय घाली। आमची शेतां आमकां मेळना तो मेरेन आमी फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। पर्यटनामार्फत महसूल हाडून सरकाराक दितात, पूण सरकार वार्का आनी कोलवा क्रीक नितळ करून दी म्हणल्यार चड खर्च येतलो अशें म्हणटा। सरकारान लक्ष दिवन वार्का आनी कोलवा क्रिकाचो प्रश्न सोडोवचो। तशेंच उत्तराखंडात जावपी 38व्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीत वांटेकार जावपी गोंयच्या खेळगड्यांक सरकारान अर्थीक मजत करची अशे प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी अधिवेशनात मांडलो। दक्षिण गोंयांत पयलेच फावट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जाता। मंगळारा जावपी विकसीत भारत यात्रेच्या सभेची तयारी सध्या नेटान सुरू आसा। दक्षिण गोंयांत जावपी ही सभा लोकसभा नदरेंतल्यानूच तितलीच म्हत्वाची आसा। लोकसभा वेंचणुकेंत हे फावट दोनूय सीट भाजपाक जिखतली असो विश्वास मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाचे फुडारी उलोवन दाखयतात। ताका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही सभा राजकीय नदरेंतल्यान दक्षिण गोंयची म्हत्वाची सभा थारतली।
is undoubtedly one of the favorite tourist destinations, whether it's listening to the sound of the waves or just walking down the beautiful streets. Traveling between North Goa and South Goa will never be the same again. It will be much more faster, smoother and easier. May it be any season, Rainy, summer or winter. may it be any vehicle. Light motor vehicle, heavy motor vehicles or two-wheelers. Wondering why? It's because of the All-new Zuari Bridge. It's India's first twin cable stayed bridge, the Zuari Bridge, and it offers lovely views of the Zuari River. When observing the Zuari Bridge, your eyes will be drawn to its beautiful cables and unique identical structures. So let's look at the mesmerizing features this cable-stayed bridge has accomplished. Come along. Welcome to India's first ever twin cable stayed bridge. This bridge is a crucial connection between North Goa and South Goa. It carries the NH66 over the tidal region of the Zuari River between the villages of Agasai and Kortali. It is just few meters downstream of the Konkan Railway Bridge. New Zuari Bridge is a cable-stayed bridge built using steel pylons 125 meters high. It is India's second largest cable-stayed bridge with a main span of 360 meters and a total cable-stayed portion of 640 meters. The total length of the bridge includes approaches 13.20 kilometers. The segmental viaduct approaches provided are the widest as of date in India. It is the first twin cable stayed bridge in India with a carriage lane width of 27 meters with 4 lanes in each direction. The total number of cables used in this bridge are 224. The bridge has been uniquely designed to carry observatory towers on both of its pile caps, while will have viewing galleries, a cafeteria and all tourist amenities. Its innovative manufacturing structure will withstand high tides, heavy loads and traffic snarls with natural ease. As we say that Goa is a mixed bag of travel and tourism, and at this place both exist together. With its spectacular height and exceptional features, this Zuari Bridge is an engineering marvel in Bharat. सरकाराच्या देवदर्शन येवजणेवरवीं ज्येष्ठ नागरिकांक अयोध्येक व्हरपाक सरकाराक जमना, मात विश्वजीत राणे तांकां अयोध्येक धाडपाक तयार आसा. हाका लागूनच विश्वजीत खरो विकास पुरुष अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलां. देशभरात राम राज्याचे उलोवप चल्लां, मात गोंयांतलीं देवळां आनी दायज धर्मीक थळां सांबाळपाक सरकाराक जमना, असोय आरोप विजयान सरकाराचे ह्या वेळार सभाघरांत केला. सरकाराक प्रशासन हाताळपाक जमना. खंयच्याय खात्याचो नियाळ घेतल्यार जंय थंय फकत घुसपागोंदळ दिश्टी पडटा. निधीचो उपेग फकत नाका आशिल्ल्या कार्यावळीचेर जाता आनी हाका लागून सरकारी येवजण्यांचो लाव अडकून उरला. म्हादयचो विशय लेगीत ह्या सरकारान गंभीर्यान घेतिल्लो ना.
असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला। तो डिमांड्सा वेळार उलयतालो। दिल्लान खून प्रकरणात कोर्टान दुबावितांक 10 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या। मार्रा पिल्यान खून प्रकरणात दुबावित जितेंद्र साहू आणि नीतू राहुजा हांकां वाशी मुंबईच्यान अटक करून गोंयांत हाडली। ते उपरांत तांकां कोर्टान हजर केली। कोर्टान दोगांयकूय 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। राजकीय आरक्षणाची मागणी घेऊन विधानसभेचेर मोर्चा घेऊन वचपाच्या यत्नात आशिल्ल्या एसटी समाजाचो मोर्चा पुलिशेन क्रांती सर्कला कडेनूच आडावन धरलो। मुख्यमंत्र्यान एसटी समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांक उलोवपा खातीर आपयल्ले, पूण लोकांनी वचपाक न्हयकार दिलो। मुख्यमंत्र्यानूच आपल्या म्हऱ्यान येवन उलोवचें अशी मागणी तांणी केली। गोंयांत दूध उत्पादन फावो ते प्रमाण अजूनय वाडूंक ना। सरकारान यत्न केल्यात खरे, मात तरणाटे ह्या वेवसायात देवपाक तयार ना, अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले। तशेंच दर्या आनी न्हंयो नितळ दवरीत जाल्यारूच नुस्तेमारी वेवसाय टिकतलो, अशें मायकलान म्हणलां। फाटल्या कांय दिसा सावन झारखंडातल्या राजकीय घडामोडीक वेग वाडत दिसता। राज्याचे आदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांचे आड ईडीन केल्ले कारवाये उपरांत हांगाचे सरकार अस्थिर जालां अशें दिसून आयलें। पूण निमाणे झारखंडाचे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उरतले, कारण भोवमत चांचणीत मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान जैत मेळयला। भोवमत चांचणे वेळार सोरेनच्या सरकाराच्या फाटफुडांत 47 मतां आनी आड 29 मतां मेळ्ळी। केंद्र निधी वाटपाच्या वेळार बिगर भाजपा राज्याकडेन भेदभाव करता असो आरोप सीतारामन हांणी खरपणान न्हयकारलो आनी कर्नाटक सरकाराच्या आरोपाक राजकीय विकृत कथन अशें म्हणलें।
वित्तमंत्री लोकसभेत काँग्रेस फुडारी अधीर रंजन चौधरीच्या प्रश्नाक जाप दिताले, ताका लागून केंद्र निधी सोडना असो कर्नाटक सरकाराचो दावो. चौधरी कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकाराच्या आदारान केंद्राकडल्यान संसदेचे समान वाटप सुनिश्चित करपा खातीर दक्षिण राज्याचो मंच तयार करपाच्या प्रस्तावाचो उल्लेख करताले. तातूंत विभागणी संचांतल्यान वैयक्तीक कर वाट्यांचो आस्पाव जाता. दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाच्या मंत्री अतिशा हांच्या रावपाक घरांत परत एकदा पुलीस दाखल जालो. आमदारांच्या कथित घोडेबाजार प्रकरणात तांकां पुलिसांनी नोटीस दिली. ह्याच प्रकरणात अरविंद केजरीवाल हांच्या स्टाफाक नोटीस दिल्ली. मंत्री अतिशा हिणे पत्रकार परिशदेत भाजपान 25 कोटी रुपयांनी दिवन आप आमदारांक विकत घेतल्याचो आरोप केल्लो. तशेंच हाची ऑडिओ क्लिप आशिल्ल्याचो दावो केल्लो. ह्याच प्रकरणात पुलिसांनी अतिशा हांकां नोटीस दिली आनी तपासात सहभागी जावपाक सांगले. दिल्लीतले सरकार उडोवपाक भाजपान आपल्या प्रत्येक 7 आमदारांक 25 कोटी रुपयांची ऑफर दिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी फाटल्या सप्तकात केल्लो. गोंयांत फुडल्या 16 म्हयन्यांत कॅन्सराचें हॉस्पिटल जातलें, हे विशींची निविदा तयार आसा. टाटा मेमोरियल हांचे वांगडा करार करून तांच्याच सल्ल्या प्रमाण हॉस्पिटलाचो डिझायन थारायतले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी संवसारीक कर्करोग दिसा निमतान दिली. शिवोले वाठारांत पाव विकून परतून बेकरेर वचपी पोदेराक एका अनवळखी मनशान लुटलो. पोदेराक पयलीं बरोच बडयलो, उपरांत ताचे कडले 15,000 रुपया घेवन त्या अनवळखी मनशान थंयच्यान पळ काडलो. ह्या प्रकरणाची पोदेरान शिवोलच्या पुलीस आउटपोस्टाचेर कागळी नोंद केल्या आनी ह्या घडणुकेची चवकशी करची अशी मागणी पोदेर लोकेश मडिवाल हांणी केल्या. गाळये पैंगीण बायक पडिल्ल्या बिबट्याक रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी जीवनदान दिले. शेनवारा रातीं भक्षाच्या सोदात आयिल्लो बिबटो अचकीत बायत पडलो. थळाव्या लोकांनी रान खात्याक कळीत केल्या उपरांत तांणी आयतारा सकाळीं बिबट्याक बायतल्यान सुखरूप भायर काडलो. रान खात्यान जीवदान दिल्ल्या बिबट्याक बोंडला अभयारण्यांत व्हरतले अशी माहिती रान अधिकाऱ्यांकडल्यान मेळ्ळी.
स्मार्ट सिटीच्या हाडबडीच्या कामाक लागून लोकांचे लुकसाण जायत आसा. पणजे पोरण्या सचिवालया फाटल्यान रस्तो खणपाचें काम चल्लां आनी फोंड थापून दवरपा खातीर रस्त्या मदींच लाकडाचे खूट पुरयल्यात. गाडयांक ह्या खुटांचो अंदाज येना. आयज सकाळीं एक गाडी ह्या लाकडाच्या खुटाक आपटली आनी गाडयेचें लुकसाण जालें. कंत्राटदार आनी गाडयेच्या धन्याचे तोंडाक तोंड जालें. नियोजन नासतना हाडबडीत स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर गाडयेच्या धन्यान तिडक उक्तायली. शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करपी बालरथ बशी ह्यान फुडें फकत 5 किलोमिटरा मेरेनूच विद्यार्थ्यांची हाड-व्हर करतली. कांय दिसा पयलीं कुंकळे बालरथ बशीक जाल्ले अपघाता उपरांत राज्य सरकारान हो निर्णय घेतला. एकाद्र्या शाळेच्या 5 किलोमिटराच्या रेडियसान बालरथ फिरतली, जाल्यार उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 7 किलोमीटर रेडियसान बालरथ विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतली. ह्या नादी बालरथ बशीक अंतराची कसलीच मर्यादा नाशिल्ली. हाचो फायदो घेत कांय शिक्षणीक संस्था पयसुल्ल्यान विद्यार्थ्यांची वाहतूक करताली. सांग्यार खैरी खाटो बस थांब्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. पायीक देवाच्या दर्शनाक येवपी भाविकांक थंय जीव मुठीत धरून बसीक रावचें पडटा. हे बस थांब्याची बेगोबेग दुरुस्ती जावची म्हणून थळाव्यांची मागणी. वयले पत्रे केन्नाय पडपाक शकतात. लोकांक बसपा खातीर धड सुवातूय ना. खांब्यांक कळम आयल्या. अशा परिस्थितीत जर कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न उप्रासला. फाटल्या कांय दिसा सावन आलें आनी लसूण बरीच म्हारग जाल्या. लसणीचे दर तर हाता भायर गेल्यात, जाल्यार हरवी मिरसांग, वालपापडी, भेंडे तशेंच पालेभाजयेचे दर लेगीत वाडल्यात. ह्यो सगळ्यो भाजयो बेळगांवच्यान येतात, ताका लागून हाचो फटको सर्वसामान्य गोंयकारांक बसला. अवकळी पावस आनी हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून आलें तशेंच लसणीचे दर तेंगशेर पाविल्ल्यान सर्वसामान्य गोंयकारांक फटको बसला. बाजारात आल्याचे दर 150 ते 200 रुपया जाल्यार लसूण 400 रुपया किल ह्या दरान विकतात. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या निमाणे कडेन आलें आनी लसणीचे दर देंवपाची शक्यताय आसा.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. लोकसभे पयलीं डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करता मुख्यमंत्र्याचे एसटी आंदोलक शिष्टमंडळाक तोंडी आश्वासन. आंदोलन तात्पुरते स्थगीत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान विधानसभेत बोवाळ. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान लावन धरिल्लो विशय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मडगांवां जावपी सभेच्या तयारेक बरोच नेट 20,000 गोंयकारांक प्रधानमंत्री करतलो संबोधीत.